ब्राउन कलर गाइस हायन पय नागोबा हांगासर प्लेस केलो। आई लाइक इसे मेरे को साड़ी में देना है। गाइस आता न्हू आमी म्हापसा पावलेली आसा नागपंचमीची तयारी करपाक। सामान घेवंक जाय, नागोबा घेवंक जाय, फुलां घेवंक जाय आनी कितें कितें। आनी हांगासर म्हाका दिसता कितें तरी जावपाचें आहा म्हणून हेपा माटो बिटो घालप चालू आसा। नागपंचमीची तयारी आमाडे पळय आमाडे काय बरें आहा पळय मोठे सारके सासांव करपाक। तुम्ही पळोवं शकता अक्षितान पोती धरलेली आसा खूब हेवी सारकी 10 किलोची आसा। सो गाइस हे पळय नागोबा पळयात खंयचो घेवया रे। यो रियल को दिसता न्हू ब्राउन कलर खंयचो घेवया चूज कर। चल दाखय रे कितें आहा गुड्डाच्या तोंडान ती। हय गुड्डा आपणाची बिस्किट घेऊन चल्लो आता घरा कडेन। सो गाइस आवानी बिलोटी आयज आमी दोगांयनी खूब काम केल्लेलें आसा आनी आतां आमी थकलेली आसा त्या खातीर आतां आमी मातशी रेस्ट करता। आनी बिलोटी तुमी पळोवंक शकतात ब्लॉगान येयना खंय ते मातशे कॅमेरा शाय आसा आनी आता हांव करता पूण ब्लॉगान येयना खंय तेका ब्लॉगान येवपाक आवडना खंय। The next day. हॅलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग। कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात। सो गाइज आयज जावन आसा आमच्या घरान नागपंचमी आनी आयज आमगेर पुजतलो नागोबा। आनी गाइज हांव न्हू सकाळ सकाळ फुडें न्हान बी रेडी जाल्लेलें आनी नेवे कुर्ता हांव घालतलें जाल्यार तें आतां म्हाका फिटूच जाता टायट जाता आनी थोडे हांवें ऑल्टरूच करूंक ना म्हाका यादूच ना अशें तें तर सोडूनच घाल। आतां जाल्लेली आसा सकाळची सारकी 10:30 आनी हांव आतां वयता पुजा करपाक। गाइस पळय हांवें हांगासर पाट बी दवरलेलो आसा। हांगा दवरलेली आसा आमची समय आनी हिका म्हणटात देवली। आतां हांगा पाट दवरलो न्हू हांगासर न्हू पाटसून पयलीं नागोबा ड्रॉ करपाक जाय। नागोबा हांगा बसतलो पण हांगा पयलीं ड्रॉ करूंक जाय। कित्याक ड्रॉ करता तें म्हाका खबर ना, तुमकां खबर आसा जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगात। आनी हांगासर म्हाका रांगोळी घालपाक जाय। आनी मेन थिंग हेजो पळयात ब्लू कलर तो मारलेलो तो गेलो खरें म्हणटा तो रेडूच कलर जमनीक मारूंक जाय खंय पळय। हे हांवें जमीन पुसल्या पण पुसल्या कशी दिसत ना। आनी गायज हे तुमी पळोवपाक शकतात अवी हांगासर न्हिदलेलो आसा। हांव तेका डिस्टर्ब करिना तेका उठता तेन्ना उठोनी। सो गायज चला स्टार्ट करूया आमचो नागोबा पुजपाक। त्या खातीर आमी पयलीं घालुया रांगोळी। मेन थिंग म्हटल्यार कितें जाणां गायज म्हाका न्हू आयज सॉलिड टेंशन जाला केन्ना रांदून जातलें केन्ना पुजा जातली काय म्हणून। कित्याक की आमच्या घरान तर रांदपी कोण ना तें खबरूच आहा आनी पुजा बी म्हाकाच करपाक जाय। आनी आयच्या दिसा न्हू खूब वरायटीन न्हू रांदपाक जाय, पातोळ्यो करूंक जाय, रोस करूंक जाय आनी कितें त्या खातीर म्हाका टेंशन जाला। 2 म्हणसर न्हू देवाक न्हू जेवण दाखोवपाक जाय। तेज्या पयलीं चला आमी पुजेची तयारी करूया फटाफट आमी घालया रांगोळी। गायज पळय हांवें आतां भिंतीर न्हू नागोबा ड्रॉ केल्लेलो आसा। म्हाजे कडेन न्हू ब्राउन कलराचो न्हू हे आसलो चॉक आसलो, चॉक न्हू क्रेयॉन कलर आसले तेतूर हांवें आतां हांगासर नागोबा ड्रॉ केला। आनी आतां म्हाका हांगासर घालपाक जाय रांगोळी। गायज हे पळय हांवें आतां हांगासर रांगोळी बी घातलेली आसा आनी हेजेर दवरला हांवें आतां अळूचें पान। अशें म्हणटात की नागोबाक हेजेरूच हाडटा आनी हेतूरूच घालून पावयता म्हणून। तो न्हू आयच्या दिसा अळूच्या पानाचेर बसलेले आसता। हे पान कळ्ळें न्हू तुमकां कसले पान तेरे म्हणटा तेका। आतां हांगासर आमकां नागोबा दवरूंक जाय तेज्या पयलीं आमकां ही समयची पुजा करपाक जाय कित्याक की समय खूब वगत पेडपाक जाय म्हणून। गायज हांवें पळय नागोबाक हांगासर प्लेस केलो आनी तेजेर घातली
अळूचे पान कितलं क्यूट दिसता न्हू आमचो नागोबा. आणि हांगासर हांवें समय पेटोवन घेतलेली आसा. आता आमी करूया नागोबाची पूजा. सो गायज आमच्या नागोबाची पूजा बी जाल्लेली आसा. तुमकां बी कितें मागपाक जाय जाल्यार तुमी मागात आमच्या नागोबा कडेन. देवा तूं पाव. सो गायज आमच्या न्हू जेवण रेडी जाल्लेलें आसा. आता हांव नैवेद्य दाखयता देवाक. ही तुळशी वाडपाक जाय. ए भाई ये फोड़तात हांगासर पटाके. नहीं पटाखा नहीं फोड़ना. क्या फोड़ रहे हो फिर? पटाखा पटाखा फोड़ना. क्या फोड़ रहे हो? पटाखा नहीं फोड़ रहा है. नहीं. क्यों? बच्चा मनीषा ऐसे हाथ में पकड़ती है और सुख करके फेंकती है मेरे. ऐसा करके एकदम जोर का आग बन गया, फोड़ लिया था. अभी आ जाओ खाना खाने को. गाइस हे पय जेवणाक केला रोस, शीत, सासाव आणि कॅबेजची भाजी आणि पातोळ्यो केला. तो कोफरो अजून सुटोंक ना. मागीर तुमकां दाखयता. ये क्या है? अभी मेरे को थोड़ा. तेरे को क्या? थोड़ा बस बस. क्यों बस? शक्ल देखो इनकी. क्या ये आपका है ना? दीदी पागल इतने छोटे ठरिये में खाए. नहीं सॉरी, पत्ते में खाए थे. ठरिया बोलती है. इनको देखो बन. आई लाइक. दीदी मेरे को साइड में देना था. देखो देखो कैसा है रे चाइनीज? अच्छा है. अच्छा ऐसा ही रहना चाहिए. क्या रे पानी पी रहा है? पानी डालो, पी नहीं रहा. चाइनीज तेरे को क्या पसंद आया? मेरे को बड़ा खाना. ये हाँ सब्जी. हाँ सब्जी पसंद है. तेरे को रे ये सासाव. गाइस आमचे पळय पातोळ्यो जाल्लेल्यो आसा रेडी. थँक गॉड म्हणपाचे. आहा हा हे फावटी पातोळ्यो म्हाज्यो सिस्टमॅटीक जाला बिकॉज ऑफ जॅकलीन आंटी. कित्याक की जॅकलीन आंटीन न्हू हे पळय पातोळ्यो पळयात. कित्याक की जॅकलीन आंटीन न्हू म्हाका गेल्या फावटी ह्यो कोफरो गिफ्ट केल्लो आनी ह्यो आजून हांव यूज करता. हेतून हांव पुडींग करता, मोमोज करता आनी कितें कितें करता. आनी तुमी पयले आसतली ह्यो आतां पातोळ्यो हांव फटाफट देवाक दाखयता आनी मागीर भुरग्यांक खावपाक दिता. ओके सो गायज आता पळयात तुमी आमी नागोबाक पावयता न्हू. तूं उखलून व्हरतलें मुळा तशें आहा कोणाक खबर आतां. हांव घे आतां तूं कितें करता गो? खावपाक दिता. कितें तें? लायो तुजे फेवरेट. जाल्यार बरें. आनीक कोणान केली पूजा न्हू? नेबरांनी. जॅकलीन मॉमजी हे पळय तुवें दिल्लेले ते आयज कामाक येयले. माता पिता देवा. भंडारा करने.
हेलो बैक टू माय चैलेंज। और क्या आगे हेलो गाइस, हम आज नाग लेके आए। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग ब्लैक कुछ नहीं करने आए, नाचने आए। हो गया ना का दो ही तो हाँ